मोगाच्या बाब भयणींनो, आज आमी नवें वर्स सुरू करता आनी ह्या पयल्या म्हयन्याचें नांव जानेर म्हणटा. ह्या सगळ्या म्हयन्याक कशीं नांवां आयलीं तुमकां खबर आसतलीच. हीं सगळीं नांवां रोमी देवाच्या रोमी फेस्तांचीं नांवां आसात. जशें आमी मार्स म्हणटात, मार्च, हें नांव मार्स हे देवाचें. आनी हो देव झुजांचो देव, द गॉड ऑफ वॉर. जायत्या वेळार झुजां जातलींच ह्या म्हयन्याक. तशेंच मायेस्ता हो देव, भोवमानाचो देव, गॉड ऑफ ऑनम. आनी हातूंत आमकां माय हे म्हयनो हाचें नांव मेळटा. जानेर हें नांव कशें आयलें तरी? जानूस एक देव आसलो, ताका 2 तोंडां आसलीं. एक फुडें पळयतालो आनी एक फाटीं पळयतालो. फाटीं जें वर्स सोंपलां ताका आशिर्वाद दितालो, बरें जालां देवाक दिनवास दितालो. आनी जर वायट जालां जाल्यार बोक्षांनी मागतालो. म्हणजे फाटलें तोंड फाटल्या म्हयन्या वर्सा पळयतालो आनी फुडलें तोंड फुडल्या वर्साक पळयतालो. देवान ह्या वर्साक एके भाशेन सगळ्यांक बरी भलायकी सावड दिवंक अशें पळयतालो. म्हणजे सगळीं नांवां जीं आमकां आसात वर्साची म्हयन्याची, एक देवाचें नांव ओ जायत फेस्ताचें नांव आसा. आज तिनूय वाचपांक आमी देवाच्या आशिर्वादाचेर नदर घालया. तिनूय वाचपां जीं आमी आयकल्यांत सर्वेस्पर लोकांचेर आशिर्वाद घालता. पयलें वाचप बूक ऑफ नंबर्स, लोकगणतीचें पुस्तकांतलें गेलां. हें पुस्तक एक भाशेन इतिहास जुदेवाचो, जेजून काडले तो सगळो इतिहास आमकां ताचे खबर मेळटा. आनी हाचें वाचप तें घेतलां तें एके भाशेन बेसांवाचें. सरेस्पर मोदेसच्या कडल्यान आरोनाच्या यादिकांक दिल्लो आशिर्वाद हो आमी पळयता. आनी सरेस्पर हाका सांगता, आरोना सांगता, सगळ्या लोकांचेर आशिर्वाद घाल. हो लोक आतां परत आयलो कायदींतलो, ताका खुशालकाय जिवपाची खुशी आसली, तो त्या लोकांचेर सरेस्पर आशिर्वाद घालता, बेसांव घालता. आनी ह्या मागण्यांत बासायलो मेळटात. आशिर्वाद, सांबाळ, प्रसन्न जिवीत, शांती, सरस्वराच्या मुखामळाचो पोरजोल आनी दिसणें. जो कोण कोऱ्या मनान देवाची भक्ती करता आनी आपलें जिवीत देवाच्या कायद्यांचेर मांडून हाडटा, ताका देवाचो आशिर्वाद मेळटलो असो आमी पयले वाचतान पळयतात. दुसरें वाचपाक भगवान पावलो गालासेकारांक बरोवन तांकां एक आशिर्वाद दिता. तो म्हणजे देव सगळ्यांचो, न्हय फकत इस्रायल पोरजेचो पूण सगळ्यांचो. आनी जेजू संवसारांत येवन न्हय फकत जिदवांची सुटका केली, सगळ्यांची केली. आनी आमी देवाक आब्बा, बापूय म्हूण मानूंक येता. तर दुसरें वाचपाक पावलो सांगता, देवान सगळ्यांची सोडून केल्या आनी हो आशिर्वाद सगळ्यांक मेळ्ळा. तिसरें वाचपाक आमी आयकल्या गवणाची खबर. सरस्वत तांचेर आशिर्वाद घालता. ते गरीब आपल्या शेळ्यांक राखताले, त्या वेळार देवदूत येवन तांचेर आशिर्वाद घालता. तो जाय कसो जाय तो आशिर्वाद, तांकां एक खास देणें, एक खास खबर सांगता. ती म्हणजे बेतलेमाक एक बाळक जल्माक आयला. आनी तो बाळक सादो बाळक न्हय, पूण तो देव. वसात ताका नमस्कार करात. आनी गवळी धांवन येतात आनी त्या जाग्यार वतच ते दोळ्यांनी पळयतात, हो धाकलो भुरगो आतां जल्माक आयला, तो संवसाराचो सोडूनार. आनी जें देवतान ताका सांगलें तें मारयेक सांगतात. आनी मारये कितें करता तरी
हे सगल्यो वस्तू सगळें आयकलां ते आपल्या मनाकूच खालसानूच घुलोवंक लागता. तरी आज पयलें फेस्त म्हणजे नव्या वर्साक देवान सगळ्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद घातला आनी सगळ्यांक बरी भलायकी दिवंक आनी तुमचें खुशाल जिवीत सारूंक आयज देव तुमकां संदेश दिता. दुसरें फेस्त म्हणजे भाग्यवंत मारिया देव मातेचें. मारिया एक धाकटली वस्तोरी देवान ताका भिचून काडलेली आनी देवान ताका पवित्र दवरली आनी ताचे लागीं एक असो उपकार मागलो तो म्हणजे म्हज्या पुताची आवय जाव. आनी मारयेन आपले फियात म्हणलें म्हणजे हांव तयार आसा आनी उतराचेर तिणें आपलें सगळें जिवीत सारलें. खूब दूख तिका सोंसूंक पडलें भोव करून ताचो पूत कुर्साल मेल्लो आनी तिणें पळयलो तरी ती शांतीन देवाच्या विस्वासान रावली. हीच आवय हीच ओसरी जावन आसा देव माता मदर ऑफ गॉड. तिसरें फेस्त म्हणजे बाळकाक दी म्हणून वतात आनी जें नांव आज बरें सांगलेलें तेंच ताका दितात आनी नांव म्हणजे जेजू. जेजू म्हणजे सोडवणहार. तो संवसार येतलो आनी नवें राज स्थापतलो आनी राजा सगल्यांक आपोवणें आसा. बाबड्यानो आजच्या दिसा जेन्ना आमी नवें वर्स सुरू करता खालतीकायेन आमी देवा लागीं मागुया आमच्या पासत आमचें काळीज आमचो कुटुंब आमची संस्था आमच्या फुडाराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी आमकां सगळ्यांक एकवटान दवरूंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया.